हाय सेक्युरिटी रेजिस्ट्रेशन प्लेटींनी परत तकली वयर काढल्या। सुप्रीम कोर्टान सांगून पासून गोंय सरकारान ह्यो नंबर प्लेटी अजून चालीक लावंक नात म्हण हायकोर्टान मंगळारा सरकाराक उजरायलो। सरकाराक जाप दिवंक कोर्टान 2 सप्तकांची मुजत दिल्या। सुरक्षेचे नजरेन हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटी गाडयांक सक्तीच्यो करच्यो म्हण सुप्रीम कोर्टान 3 वर्सां फाटीं सगळ्या राज्यांक आदेश दिल्लो। हाय सेक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेटीच्या विशयान परत एक फावट तकली वयर काढल्या। गाडयांक हाय सेक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेटी चालीक लावंक गोंय सरकाराक जमूंक नाशिल्ल्यान मंगळारा गोंय सरकाराक हायकोर्टान उजरायलो। सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचेर सरकारान आडनदर कित्याक केली? फाटली 3 वर्सां HSRP गाडयांक सक्तीची कित्याक केली ना असो प्रश्न न्यायालयान विचारलो। हाचेर जाप दिवंक कोर्टान सरकाराक 2 सप्तकाचो वेळ दिला। टेंडर मेळिल्ली कंपनी हे नंबर प्लेटीं खातीर हेर राज्यां परस चड पयशे मागता अशें सुनावणे वेळार सरकारान कोर्टाक सांगलें। मात हायकोर्टाक हो युक्तिवाद मानवलो ना। पयशां परस सुरक्षा चड म्हत्वाची। सरकार लोकांचे सुरक्षेक म्हत्व दिवचे परस पयशांची चड चिंता करता अशें कोर्टान म्हणलें। 3 वर्सां पयलीं सुप्रीम कोर्टान सगळ्या राज्यांक जाता तितले बेगीन हाय सेक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेटी लागू करपाचो आदेश दिल्लो। गोंय सरकारान 3 फावटी टेंडर काडले। मात प्रेसावेल्यान कोफुसांव जाल्ल्यान HSRPचे घोडे अजूनय अडला। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार। ड्रग नॅक्ससाचे केशीचेर सभाघर समितीचो रिपोर्ट विधानसभेन येतकीच कितें तें पळोवया अशें आदलो गृहमंत्री रवी नायक म्हणटा। ह्या प्रकरणात राजकारणी घुसपल्यात असो सभाघर समितीचो निश्कर्श। हे केशीत रोयाचें नांव येतालें तेन्ना रवी गृहमंत्री आशिल्लो। समाजांत धर्मीक तेड निर्माण करपी संघटनांचेर सरकारान बंदी घालची म्हूण रवीन मागला। मडगांव बॉम्ब स्फोटाचे केशीत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर कांयच कित्याक उलयना असोय प्रश्न रवीन केला। राजकारणी आनी ड्रग माफिया नॅक्सस प्रकरणाची चवकशी करपा खातीर गोंय विधानसभेन आमदारांची एक समिती नेमिल्ली। नुयेचो आमदार मिकी पाशेको ह्या समितीचो मुखेली आसा। समितीचो अहवाल तयार आसा आनी फुडल्या अधिवेशनात तो मांडटले अशें मिकीन हालींच मिडियाक सांगिल्लें। ह्या प्रकरणात रॉय हें नांव मुखार येतालें। हाचेर आदलो गृहमंत्री रवी नायक उलोवपाक तयार ना। हांव होम मिनिस्टर आसतना गोंयचो होम मिनिस्टर आसतना जी कितें कारवाई कोणाची करपाक जाय किंवा हें आसता करपाचें आसता ते आमी जे आसता सरकारी यंत्रणा किंवा पुलीस जे आसा ऑफिसर आसता किंवा पुलीस स्टाफ जे आसता तितून आमी केन्नाच इंटरफियर जावना। आनी जेन्ना हें आसा विधानसभेचो आमी पेपराचेर वाचला की विधानसभेचो जो एक कमिटी आसा सभाघराची ही कमिटी जी आसता तेणे रिपोर्ट करून तो सभाघराक किंवा सभापती कडेन तो दिवपाचो आसता आनी तेजे नंतर तो मागीर तो विधानसभेक तेजे तो फुडार ओपन जाता आनी तेजे नंतर तो पब्लीक जाता तेजे नंतर कोणूय तेजे उलोवंक शकता। समाजान धर्मीक तेड निर्माण करपी संघटनांचेर सरकारान बंदी घालची म्हूण रवीन मागला। मडगांव बॉम्ब स्फोटाचे केशीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार कांयच कित्याक उलयना असो प्रश्न रवीन केला। फोंडें जरेश्वर सार्वजनीक गणेशोत्सवाच्या सत्कार सुवाळ्या उपरांत रवी मिडिया कडेन उलयतालो। म्हाका दिसता जे असले लोकां भितर लोकांक हें करता अशी संस्था आसत की आनी जातीचे धर्माचेर विभागून तर लोकांक मारपाचे तर प्रयत्न आसा लोकांक बिगाडपाचे प्रयत्न अशी संस्था ना। तो उलयनाशिल्लो तेजेर ऑपोजिशन लिडर आसून उलयनाशिल्लो। हांव सांगना ते ताकाच विचारपाक कित्याक उलयना ह्या विशयाचेर ताका विचारपाक जाय। रिपोर्टर विवेक प्रभू आनी विनोद मेथर प्रुडंटा खातीर। शिक्षणीक माध्यमाचो प्रश्न तडीक लागचो आनी मराठीक राजभास जावची म्हूण मराठीवादी मागतात। मराठी राज्यभाषा आंदोलन समितीन फोंड्या सार्वजनीक गणपतीक गाराणें घालें। पर्रीकारान कोंकणी आनी मराठीक माध्यम भास करपाचें उतर वेंचणुके पयलीं परिवर्तन रॅलीत दिल्लें। देवान ताका सद्बुद्धी दिवची अशें मराठीवाद्यांनी मागलां। पर्रीकाराक ताचे उतराची जाणीव जावची म्हूण तांणी गाराणें घालां। मराठी ही इथल्या देवदेवतांची संस्कृतीची भजन कीर्तन आरती पूजन याची भाषा आहे माझ्या समर्था। तिचे गोव्यात जतन संवर्धन आणि संरक्षण होणे ही काळाची गरज आहे माझ्या समर्था। मराठीला राजभाषा करणे ही गोमंतकीय जनतेची इच्छा व गरज आहे हो माझ्या समर्था। हीच मागणी आम्ही गेली 9 महिने गोवा सरकारकडे मागतोय माझ्या समर्था। कारण हे सरकारच मुळात मातृभाषेच्या मुद्द्यावर निवडून आलेले आहे माझ्या समर्था। त्यामुळे या सरकारने मराठीला राज्यभाषा करणे हे त्यांचे नैतिक कर्तव्य आहे माझ्या समर्था। परंतु अजूनही हे सरकार मराठीवरचा अन्याय दूर करायला तयार नाही माझ्या समर्था। या सरकारने मराठीवरचा अन्याय दूर करायचा सोडून अजून वाढवलेला तसेच तिला संपायचा विडा उचललेला आहे असं वाटतं माझ्या समर्था। हे सरकार ह्या आधी गोव्यातील देवी
नये यासाठी ह्या सरकारला सबूत दिले माझ्या समर्था. इतले मजगती खण उद्योगाचेर पड भरपी लोकांनी कुडचड्यात सार्वजनिक गणपतीक गाराणे घाले. खण उद्योग बेगीन सुरू जावचो म्हण तांणी मागला. जो न्याय निवाडो आज दिल्लीक त्या प्रमाणे सुरू जाल्लो आसा त्या प्रमाणे कोर्ट कचेरीन तेन्ना तुजी संपूर्ण कृपा दृश्टी दवरून जे थंय जुईज बसलेले आसात ते कोणूय आसूं तांची कशी बुद्धी फिरोवपाची आनी तांकां कशें कितें सांगपाचें आनी तांच्या मनान कशें हाडून त्या प्रमाणे हो न्याय निवाडो ताबडतोब त्या प्रमाणे दिवन हो खनीज माल जो आज बंद आसा किंवा खनीज काडपाचें उत्पादन जें बंद आसा तें ताबडतोब चालू करून दिवन ह्या पंचरथाचे मालक जे आसात तांच्यो गाडयो आज सगळ्यो बंद आसात तेन्ना ह्यो बंद गाडयो ताबडतोब तुका सांगलें आनी ह्या ताबडतोब एका म्हयन्या भितर त्या प्रमाणे गाडयो सुरू जाल्यो पंचरथ वेवसाय सुरू जालो खाण सुरू जाली असो चमत्कार घडोवन दिवन. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आनी मयूर नायक. आकेंच्या फाब्रिका मैदानाचेर बांदकाम करपाक मान्यताय दिवपा फाटल्यान मडगांवच्या नगरसेवकांचो स्वार्थ आसा तांची फौजदारी चौकशी जावंक जाय अशी मागणी फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय आनी आके मैदान बचाव समितीचो वकील नवीन रायकारान केल्या. मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतय ह्या प्रकरणात घुसपला ताची चौकशी पयलीं करची अशें एडवोकेट रायकार मागता. कोस्ता ग्राउंड इशूचेर म्हाका दिसता क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय आनी तें बी हेच कावन्सिलाच्या टेन्युअरान जालो. एक कावन्सील एक रिजोल्युशन घेता की ही जमीन एक्वायर जावची म्हणून आनी तेच कावन्सील परते आफ्टर सम टायम एक रिजोल्युशन घेता की थंय एक प्रोजेक्ट एप्रूव जावचो म्हणून. सो इतलें एंटीपोडल डिसिजन घेवपाक तांकां तातूंत भितर इन्सेंटीव कितें आशिल्लो हाजेर इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय. फाटल्या 5 ओडीपीचेर आड नजर केली. मडगांवच्या आमदारान हो ग्राउंड साल्वार करपाक कांयच यत्न केले ना अशें आके मैदान बचाव समिती म्हणटा. ग्राउंडाचेर बांदकाम करपाक मान्यताय दिवपी थाराव मडगांव पालिकेन पास केल्लो. कांय नगरसेवक म्हणटात थारावाक विरोध केल्यार कायदेशीर कारवाय करपाची शिटकावणी नगराध्यक्षान दिल्ली. पूण धमकी दिता म्हूण हे नगरसेवक कसलोय थाराव पास करतले काय कितें असो एडवोकेट नवीन रायकाराचो प्रस्न. I was told by many of the municipal councillors that getting scared, they have passed this resolution. So that means if anybody threatens them with illegal action, they will pass any license. After that, there were around 5 ODPs which were passed, and in none of the ODPs, this property was declared as a ground. Actually, it is a ground. Our local MLA Digambar Kamath is an ex-officio member. So he allowed all the 5 ODPs. He even allowed the last ODP. He has not mentioned any single line which says that there is a ground. Definitely, MLA has to face because he is the first responsible person. And I think he should be the first person. He should be the first accused besides the councillor. आके ग्राउंडाचेर पालिका प्रशासन 19 सप्टेंबराक निर्णय घेतले. ताच्या आदल्या दिसा मडगांवचो नगराध्यक्ष आर्थूर डिसिल्वाच्या अविश्वास थारावाचेर निर्णय जातलो. रिपोर्टर प्रतीक परब, प्रुडंटा खातीर. आता घेवया एक वेवसायीक विसव.